सर्वेस्परा देवा तुमका कुळतीचे बंडर भगवंत पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्याक तुझ्या के पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गवळी जावन आपले मणयारपण चलोवंक जाय म्हण तुजी खुशी जाली. ताचे जिणये वरवीं प्रेरीत जावन तारणाची कृपा दिवच्या क्रिस्ताक मनशाकुळाच्या एकल्याच सरवंदराक आमी आमची काळजां बावार्थान उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणार. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशीन परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरापंदा उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळटालें, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेच्या वाटेन वळटालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी बैलांच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या बैला दरवटाशीन हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन आराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावताच मिठा उदक गोड जाता. जंय हें न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिनसांची फळां दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां भोंवची नात आनी केदींच फळां बीन जावची नात. हर एक म्हयन्यांत ती नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां कानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतार हें.
Musot mo lalita atrekta suklo mo suci जीवन देवाची होकली गायता आपे आता मनशा मोते देवाचे विलासाला आपे आता मनशा मोते देवाचे विलासाला तुझे वेदी सरशी दळपारांच्या सर्वेस्पोरा मुझ्या राया आणि मुझ्या देवा गिरपुचांग पोरयान मेळथा बिडार आणि पारव्यांक पिला काडून आयतो आसा गोंटेर आपे आता मनशा मोरे देवाचे विलासाला आपे आता मनशा मोरे देवाचे विलासाला तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी दीस राती तुझी वाकुणी करीता आसात. देवा आमची ढाल जावन असलेल्यांचे नदर घाल. तुवें मागलेल्या बोळेपणान सांबाळ. आपे आता मनशा मोरे देवाचे विलासाला आपे आता मनशा मोरे देवाचे विलासाला. साम पावलून कोरिंतकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत ताचेंच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहितवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता. पूण आपूण कशें बांदता त्या विशयान हर एकलो सत्राय घेवं, कित्याक येदोळूच घाल्लें तें बुन्यादे शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यांनी घालूंक नजो. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणान. जर एकलो देवाचें मंदीर नास करता तर देव ताका नास करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचें उतार हें. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक चडोन गेलो. देवळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकताले आनी दुडू वाटयताले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाटावघरांचे मांड ताणें वमतें घाले आनी तांची नाणीं शिंपडायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळू तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळू ताका साप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें आसा रे तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां साप दिली. हें देवाळ तुमी मण घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगलेलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत ताच्या सिसांक उगडास आयलो. तवळो पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सतमानली. देवाचें उतर हें. Cristatei Mogacha Salvatore Pennacchio Nuncio आणि महाधर्माध्यक्षनो, वेदीचेर असलेल्या धर्म अध्यक्षनो, याजक भावानो, धर्म भयणीनो आनी व्हड्या संख्यान ह्या सांज जुआंव पावल दुसरो हाचेर विशेष भक्त आनी अभिमान दवरून हांगासर जमा जाल्ल्या क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जुआंव पावल दुसऱ्याची जिणी काणी सुटोवन पळयत आसतना म्हाका एका कन्नडा कवीन गोपालकृष्ण आडिगा हाणें महात्मा गांधी विशीं लिखलेल्या एका कवनाचो उडास येता. ह्या कवनांत आपणाक आनी महात्मा गांधीक सरी करून तो अशें बरयता, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವನು ನಾನು ಒಂದೇ ಲೋಹ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವನು ನಾನು ಒಂದೇ ಲೋಹ, ಕಬ್ಬಿಣ ಬರೀ ಕಬ್ಬಿಣ, ಯಾವ ರಸ ಸೋಂಕಿತವಗೆ, ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿತವಗೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಆತನು ಆದ ಚಿನ್ನ ಬರೀ ಚಿನ್ನ, ಯಾವ ರಸ ಸೋಂಕಿತವಗೆ, ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿತವಗೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಆತನು ಆದ ಚಿನ್ನ ಬರೀ ಚಿನ್ನ. वैमोगाच्यानो महात्मा गांधीक उल्लेखून बरयलेलीं तीं उतरां खंडीत सावनी सांजुआंव पावल दुसऱ्याकी लक्ती जातात. जल्मतना सामान्य व्यक्ती तो जावन जल्मल्लो, सादें ताचें कुटुंब, माध्यम वर्गाचें तें जावन आसता विशेष भौतीक सूख संतोशान तो फुलुल्लो ना. कश्टाचें ताचें ल्हानपण आनी तरणाटपणाची जिणी ताणें सारल्ली. ताचें आवय बापाय आनी एकलोच तसो भाव ताका ह्या संवसारी एकल्याक सांडून एका फाटल्यान एक देवादीन जालीं. ताच्याच उतरांनी सांगचें तर, हांव म्हज्या आवयच्या मरणाक नातुल्लो, हांव म्हज्या भावाच्या मरणाक पावलो ना, हांव म्हज्या बापायच्या मरणाकय ना जालो. 20 वर्सां प्रायर पावतना
म्हज्या मोगाच्या सर्वांक हांवें होगडावन घेतलें. पाप साहेब जावन ताणें बरयिल्ल्या आपल्या निमाण्या विलांत तो अशें बरयता, म्हजी लागशिल्लीं सैरीं ह्या संवसारीं कोणूच नात. तो ल्हान आसतना हिटलराच्या सर्वाधिकारेक लागून ताणें मस्त कश्ट काडी जाय पडले. पोलंड आपल्या गांवाचेर कम्युनिस्टांचें राज चलतालें. तो काळ तो जावन आसलो. ताका एक याजक जावंक मोन आसलें, पूण उक्त्यान सेमिनरी चलोवंक कम्युनिस्टांची परवानगी नातली. देखून गुटांसलच्या सेमिनरींत ताणें देवशस्त्र संपयलें आनी अशें 1946 इसवेंत ताका याजकी दिक्षा लाभली. ताच्या जिवितांत घडलेल्या सबार काळजां लासचीं घडितां हांचे पैकी एक अदीक रितीन मतीक लागचें तसलें जावन आसता. दुसरें महाझूज आखेर जाल्लें मात्र जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलंड सोडून दी जाय पडलें. जुआंव पावल झुजांत आनी झुजा भायर कम्युनिस्टाच्या हाताखाल कश्टाल्या, नश्टाक आनी अनितीक बली जाल्ल्या लोकांची सेवा करच्याक मग्न जाल्लो. एक दीस तो रेल्वे स्टेशनान चलोवन आसतना 14 वर्सांचें चेडूं भुरगें इडीथ झिएरेक नांवाचें नाझी कामाच्या कॅम्पांतलें सुकोवन घेवन आपल्या घराक वेचाक धांवून आयिल्लें. तें बोळ नासतना रेल्वे स्टेशनांत मोत सुकोवन पडलें. ताका उखलून घेवन रेलगाडयेर ताणें पापान सांज जुवावन पावलून व्हेलें. पयण सगळें ताचे सांगात तो रावलो. ताका सुरक्षीत घरा पावयलेल्या उपरांत तो आपल्या घराक फाटीं गेलो. ताचे जिणेचें आनी एक म्हत्वाचें घडीत अशें आसा. कम्युनिस्ट सरकाराचें राजवट तें स्टालीन इरा म्हणटात तें. त्या वेळी कोणेंच युवकांनी याजका संगी बसोंक नजो म्हणून कम्युनिस्टांची ताकीद आसली. कित्याक याजका संगी भायर गेली तर तीं धर्म प्रचाराच्या मिसावांत मेतेर जातलीं म्हणलें भें तांकां आसलें. पूण साद्या नेशनार जुआंव पावल युवकांक घेवन भायर वरविंगाड जाग्यांनी शिबिरां चलयतालो. तांकां थंयसर उक्त्या जाग्यांनी मीस सांगचें, क्रिस्ताची शिकवण दिवची, सांगाता मागणें करचें आनी देवशास्त्राक संबंद जाल्ल्या विशयांचेर तर्क चलोवचें तो करीत आसलो. पूण आपूण याजक म्हणलें कोणाकच कळोवंक नजो जाल्ल्यान ताणें तरणाट्यांक पयलेंच ताकीद दिल्ली, म्हाका तुमी वाटेर वता आसतना फादर म्हूण आपयनाये, बगार अंकल म्हणून उलो करीत जाय म्हणून. तशेंच केलें युवा जाणांनी. तांकां तो मोगासो अंकल जालो. उपरांत ऑक्झिलियरी बिस्प जावन ताका नेमाक केल्ल्या वेळार ताच्या इश्टांनी वर्त्या बेजारायन ताका म्हळें, ह्या फुडें तुमकां आमी अंकल म्हूण आपोवचें आमचें भाग सुकलें. आनी हाका ताची जबाब जावन आसली सरळ आनी नाजुकायेची. अंकल तो अंकलच जावन उरतलो म्हणालो पापा जुआंव. हें आडनांव ताच्या जिविताच्या आख्रे पर्यंत उरलें. लोकान विशेश रितीन पोलंडाच्या लोकान ताका वर्त्या मोगान आमचो अंकल म्हूण उल्लेख करचें आसलें. 1978 इसवेंत जुआंव पावल बापानी वातिकानाच्या चरित्रेची दिशाच बदलिली. सुमार 400 वर्सां उपरांत पयले फावटी इटली गांवाच्या बायलो पाप साहेब जावन नेमाक जालो. आपल्या आडळतेच्या अवधेंत ताणें 129 गांवांक गवळीक भेट दिली. तो संवसार सगळो भोंवलो आनी लोकांक खुद्द मेळोवन तांची जतन घेतली, तांकां क्रिस्ताची शिकवण दिली. त्याच खातीर ताका संवसाराचो विगार म्हणलें बिरूद लाभलें. ह्या दोगां संतां विशीं सांत जुआंव 23 आनी सांत जुआंव पावल II हांच्या विशीं सांगलेलें अशें आसा. दुसऱ्या वातिकान महासभेद्वारी एका संतान म्हणजे जुआंव 23 तान
इगर्जमातेचीं दारां संवसाराक उगडलीं आनी दुसऱ्या संतान सांज जुआंव पावलोन उगडलेल्या दारांतावन सलीसायन भायर वचोन सगळ्या संवसाराक भेट करून जेजूची वळख करून दिवन आयलो. आपुरबायेचीं दोगां सांतांक लग्ती जाल्लीं उतरां तीं 1981 इसवेच्या मे म्हयन्याच्या 13 तारीखेर जाल्लें तें घडीत आमकां समेस्तांक कळीत आसा. जुआंव पावल दुसऱ्याक ताच्या दुस्मानान 2 फावटी गुळो मारलो. तक्षणच ताका आस्पत्रेक भरती केलो. ऑपरेशन थिएटराक ताका व्हेलो. अशें ऑपरेशनाक तयार करच्या नर्सा लागीं ताणें मागलेलो एक उपकार मात्र तो, आनी तो जावन आशिल्लो ताच्याच उतरांनी सांगचे तर, म्हज्या ऑपरेशना खातीर म्हजें आंग वस्तूर तुमी काडटात तें सारकें, पूण म्हज्या गळ्यांत आसलेली बेंतीन थंयच सोडा, ती काडी नाकात. तो मुखारसून सांगूंक लागलो, फातिमाचे मायेन म्हाका ह्या गडितांतवनी राखलां. ताची खून करच्याक पयले फावटी प्रयत्न करून 1 वर्स सोमच्या दिसा म्हणजे 1982 इसवी मेच्या 12 तारखेक ताच्या जिवाचेर आनी एक दाळ पडलीच. हे फावटी तो जिवंत फाटीं आयलो. हें घडीत घडोवन 1 वर्सा उपरांत तो पोर्चुगल आसच्या फातिमा सैबिनीच्या पांया तळां पडलो तिचो उपकार बावडच्याक. वेतना ताच्या पोटांतावन डाक्टरांनी ऑपरेशन करून काडलेल्या पैकी एक गुळो तो घेवन त्या सर्गीच्या आवयच्या भांगाराच्या किरीटाचेर मुकुटाचेर ताणें तो दवरलो आनी दिंबयेर पडोवन मरयेक अर्गां दिलीं. उपरांत ताची खून करूंक प्रयत्न केल्ल्या दुस्मानाच्या भेट करच्याक तो जैलाक पावलो. तरणाट्याक आपल्या गोपांत आरावन घेतलें. बापायन वेंचीक पुताक आरावन घेतलेल्या बरी आनी ताका काळजांत तावन ताणें बोक्साणें दिलें. एप्रिलाची 2 तारीख 2025 इसवेंत आपल्या जिवनाच्या 84 वर्सांच्या अवधेर लोकांमोगाळ पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान देवाच्या घराक पयण सुरू केलें. सगळ्या संवसाराक अंतराक लोटून देवाच्या घरांत ताका तयार केल्ल्या शाश्वत बिडाराक तो पावलो. सुमार 30 लाख लोक ताचेर निमाणी दिश्ट लावच्याक वातिकनाक लयन लागून आसलो. ह्याच वर्सा प्रस्तुत ह्या वर्सा एप्रिलाच्या 20 आनी 7 तारखेर आतांच्या पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हूण पासारलो. त्याच दिसा वातिकनांत 100 जण पाप साहेब सांगता मेळ्ळे म्हणली खबर पेपरांनी फायज जाली. पापा जुआंव 23वो, पापा जुआंव पावल दुसरो, निवृत्त पापा बेनेडिक्ट 16वो आनी आतांचो पापा फ्रांसीस. कसलें वर्तें भाग्यें आमच्या पवित्र सभेक फावो जाल्लें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विशयांत उलयत आसतना 3 विशय आमी खंडीत जावन मोतीक दवरूंक जाय. पयलें जावन आसा तो एक खरो आपोस्तोल. सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय मात्र आमकां सशनाची बाचावी आसा आनी आमच्या समाजांत आज रास करची मरणा संस्कृतीक कल्चर ऑफ डेथ आमी निराकार करी जाय आनी जिवीत संस्कृतीक आमी जिवाळ दवरी जाय. कल्चर ऑफ लायफ हाका आमी जिवाळ दवरी जाय म्हूण ताणें आमकां उलो दिलो. दुसरें, हो एक मरियेचो नीज भक्त जावन आसा. मरिये थंय मोवाळ देवस्थान ताका आसलें. ताच्या बिस्पाच्या दिक्षेचो ध्येय वाक्य जावन आसलो की म्हज्या माये हांव सगळोच तुजो, म्हजे माये हांव सगळोच तुजो. बेंतिणीचेर ताका विशेश विश्वास. तो ऑपरेशनाच्या मेजार न्हिदोन अर्द्या मतीर आसल्या वेळार कितेंगी गुणगुणचें डाक्टराक आयकलें. इटालियन डाक्टरांक तें समजलें ना. देखून ताणीं थंयच लागसार आसलेल्या ताचीच मायभास उलोवच्या पोलंडाच्या सिस्टरांक आपयलें आनी सांगलें तो कितें उलयता तिके समजून घेया म्हणून. तांकां तें समजलें. तो वळवताल्यान
अशें म्हणटालो, उडास दवर ये मोगाळी माये, तुजो आसरो मागून आयिल्लो, तुजो आदार सोदुल्लो येदोळ कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. तिसरें, जुआंव पावल दुसरो शांतीचो आनी बक्षणाचो दूत तो. राष्ट्रां चलचें झूज काबार करी जाय म्हूण खंडन केल्लो पाप साहेब हो. आपलो जीव काडूंक मुखार सरलेल्या तरणाट्याक महम्मद आली आगाक मोगान पटलून धरून बक्षणें दिल्लो विशेश व्यक्ती हो. सामान्य लोंकड जावन जल्मलो तो, भांगार जालो. सामान्य व्यक्ती जावन ताणें जिणी सारयली, आज सांत जालो. आमकां बावरती जिणयेक तो एक प्रेरण जावंक पावलो. आमची जिणी ताच्या जिणे भाशेन आनी ताच्याच सबार देवातान दिवच्या बेसांव वरवीं तसलीच भक्तिवंत जावं दी म्हूण मागया. आमेन.